Edai sauya, sogliami lagi soruya, dunia dewa wakaruya, anonamso takasoya, taroratu korop dunia, civitatu sorun dunia. आमकां भुरग्यांक तूं वाटा कर, तुज्या राज्याक व्हरून पावय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बहिणी बाबूनो आयज जेसू आमकां आपल्या संगाता खुशाल रावंक आपयता. जेसू आसा थंय खुशालकाय आसा. हीच खुशालकाय अनुभवूंक ह्या मिसांत आमकां दर एकल्याक आदार आनी कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितींत आमी वाडो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरया. सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी स्वर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावनानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून प्राणान विचारून वायट आदारून आनी बरें करून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागोवची सदांच्या पानमरे सगळ्या जोजोतान आनी भक्तान आनी तुमकां भावनानो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदाते आमची काकलत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somiaka glutton, somiaka glutton, glutton. Krista ka glutton, Krista ka glutton, ka glutton. Somiaka glutton, somiaka glutton, ka glutton. प्रार्थूया. ह्या मिसा आमी भेटयतात सोपून गेल्या हातून मारिया तशें तिका बापान सस्तेचे सूख पाव केल्या प्रमाणे आमी संत मागुया. तेच भाशेन आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार आमी दवरया. उदी करून जी पिडेंत आसात, दुयेंत आसात, हॉस्पिटलांत आसात तांचो उगडास आमी करया. उदी करून मागूंक लायला इनासिना अंतांव ही आमची भयण बरी ना, हॉस्पिटलांत आसा, तिचे पासत मागूंक लायला. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयल्या. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवन दिवं नाका. भगवान तुझ्या स्वतःच्या उजवाडांत आमकां सदांच जिये शिकोर. की आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव. तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता सस्तांच्या सस्तांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. इजाक म्हातारो जाल्लो आनी ताचे दोळे इतले ओसोक जाल्ले की ताच्यान आनी पळोवंक जायनासले. आपल्या व्हडल्या पुताक इजाऊक आपोवन ताणें म्हळें, म्हज्या पुताक ताणें जबाब दिलो, हो पळय आसा. उपरांत इजाकान म्हळें, पळय हांव म्हातारो जाला आनी हांव केन्ना मरोन तें नोकळो. तुजे हातयार, तुजे पोतें आनी बाण घे आनी रानांत वचून म्हाका एक बरी शिकार मारून हाड. म्हजे रुचीचें जेवण करून म्हाका हाड. तें खाता
आणि मोरचे आदी तुजेर आशीर्वाद घालता. इजाक आपल्या पुता इजाव लागी उलयताना रेबेका आयकताली. इजाव आपल्या बापाक शिकार हाडूंक रानांत गेलो तेन्ना तिणे घरांत आसलोली आपल्या मालगोड्या पुता इजावाची मोलादीक आंगावेली घेतली आणि ती जाकोबाक आपल्या धाकट्या पुताक नेसोयली. ताचे हात आणि पाय आणि मानेची गुलगुलीत स्वात बोकडुलेचे कातीन पांगुरली आणि आपणे तयार केल्ले रुचीचे जेवण आणि उंडो आपल्या पुताच्या हातान दिली. आपल्या बापाशी वचून ताणे म्हळें, बापा, पायन जबाब दिलो, हो पळय आसा. तूं कोण म्हज्या पुता? जाकोबान आपल्या बापायक म्हळें, हांव तुजो मालगोडो पूत इजाव. तुवें सांगलोलय तशें हांवें केला. उठ आणि बस आणि हांवें हाडल्या ती शिकार खा आणि तुजो आशीर्वाद म्हाका दी. इजाकान आपल्या पुताक म्हळें, म्हज्या पुता, इतले बेगी तुका कशी शिकार मेळ्ळी? ताणें म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवान ती म्हजेशी येवंक निर्मिली. इजाकान जाकोबाक म्हळें, ये लागीं सर. तूं खरोच म्हजो पूत इजाव जाल्यार म्हाका हात लावून पळोवन दी. जाकोब आपल्या बापाय इजाकाशी आयलो. इजाकान ताका हात लावून म्हळें, ताळो जाकोबाचो, पूण हात मात इजावाचे हात. ताणें ताका ओळखूंक ना, कित्याक आपल्या भावा इजाव भाशेन ताच्या हातांक लव आसली आणि ताणें ताचेर आशीर्वाद घालो. ताणें म्हळें, तूं खरोच म्हजो पूत इजाव? ताणें जबाब दिलो, हय, हांवूच तो. उपरांत इजाकान म्हळें, लागीं सर. तुजी शिकार खावन म्हाका तुजेर आशीर्वाद घालून दी. ताणें जेवण ताचेशी हाडलें आणि ताणें तें खाल्लें आणि ताणें ताका सोरोय दिलो आणि तो पियालो. इजाकान ताच्या बापायन म्हळें, म्हज्या पुता, लागीं ये आणि म्हाका तुजो उमो दी. ताचे बोगलेक वचून ताणें आपल्या बापायक उमो दिलो आणि हाणें ताच्या आंगाचो वास घेतलो. ताचेर आशीर्वाद घालून बापायन म्हळें, हय, म्हज्या पुताचो परमळ. सर्वेस्परान आशीर्वाद घालूं, सुपळ केल्या शेताच्या परमळा सारको. देव तुका अंतरावेलो दोव दिवं आणि पृथुमेचे सुपळाय, भरपूर ओरो आणि सोरो. राष्ट्रा तुजे मुखार सोरपोट पडू आणि पोरजा तुजी सेवा करूं. तुज्या भावांचो तूं धोनी जा. तुजे आवयची भुरगीं तुका नमस्कार करूं. तुजेर शिराप घालता ताचेर शिराप पडू. तुजेर आशीर्वाद घालता ताचेर आशीर्वाद पडू. देवाचे उतोरें. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरोच बरो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरोच बरो. सर्वेस्पराच्या नावाची वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराच्या मंदिरान आमच्या देवाच्या आंगणान ताची सेवा पुजा करतल्यांनो ताची वाखाणणी करात. जबाब, सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरोच बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करात, कित्याक सर्वेस्पर खरोच बरो. ताच्या नावाच्या मानाक गीता गायना करात, कित्याक तो दुलोभ मोगाळ. जाकोबाक सर्वेस्परान आपणाक विंचून काडला. इस्रायलाक आपलोच जावून ताणें
निवडून हाडला. जबाब सर्वेस्वराची स्तुती करात कित्याक सर्वेस्वर खरोच बरो. सर्वेस्वर भोव व्हरतो. सगळ्या देवां मदें आमचो दोनी एकलोच श्रेष्ठ हे हांव बरें जाणा. मोळबार तशें पृथ्वीर खोल खोल दर्यांनी आपणाक जाय तशें सर्वेस्वर करता. जबाब सर्वेस्वराची स्तुती करात कित्याक सर्वेस्वर खरेंच बरो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक सोय सोय. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय, सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सुवावाचे शिस जेसू सोरशी आयले आनी ताणें म्हणलें आमी आनी फारिझेव उपास करता पूण तुजें शीस करिना तें कशें. आनी जेसून ताका सांगलें आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याची पावणी दुकांत आसूंक जाता जायत पूण न्हवऱ्यान तांचे सोशिल्लो काडून वचचो वेळ पावतोच तेन्ना ते उपास करतले. पोन्ने आंगोस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो कोणूच मारिना कित्याक तो आंगोस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फालो ओदीक बिकोट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोन्न्या बुल्ल्यांनी भरिनात. भरीत जाल्यार बुल्लें फुट्टा. सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्याचो इबाड जातलो. नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी दवरात आनी दोनी बरी उरतली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रदिशा बहिणी बाबनो एक फावटी एक फामाद मनीस आसलोलो. नांव वस्ती मनीस ताच्या जिवितांत जायती नामना ताणें जोडलोली आनी नामना जोडून तो एक फामाद मनीस कसो समाजान जियेतालो. पूण समाजान जियेत आसतना जायते जाण त्याची टिका करताले. जंय बरेपण आसा थंय टिका आसाच. हेच भाशेन ह्या मनशाची जायती टिका करी. ताच्या इश्टान ताका एकदां म्हणलें पळय इश्टा तूं बरो वावर कोत्ताय आनी समाज तुजो बरो वावर पळयता पूण कांय फावटी तुजे जेन्ना लोक टिका कोत्ता त्या वेळार तूं तांकां जबाब दिनाय. तूं तांकां फावो तो रिप्लाय दिनाय. त्या वेळार ह्या मनशान ताका अशें म्हणलें पळय म्हज्या गांवघरा एक वस्तोरी आसा आनी ह्या वस्तोरेगेर एक सुणो आसा. तो मनीस चिंतूंक पडलो गो आनी कोणाची काणी सांगता. आनी हो सुणो रातचो जेन्ना भायर चोंदरीम येता फुलमोन जाता त्या वेळार हो चोंदरीमांक पळयता आनी भोगता. आनी हो सुणो भोगता ते पळोवन हो मनीस आनीक चिंतूंक पडलो हो कितें सांगता चोंदरीम आनी सुणो. मागीर ताणें ताका विचारलें हाचें कनेक्शन कितें. ह्या वेळार ताणें म्हणलें स्टोरी कितें जाली. चोंदरीम पोरजोड दीत रावलो सुणो भोगीत रावलो. प्रदिशा भयणी बाबनो आमच्या जिवितांत आमी पळयलां आसतलें जो बरो वावर आमी करूंक जाय तो आमी करूंकूच जाय. पूण ज्या वेळार आमची जो टिका कोत्ता जो आमकां सोकला उडयता आमकां दिसता आमी कितें वायट केलां काय. ना आमी बरें आसा तेंच करूंक जाय. आयज आमी पळयतात जुवांवाचे शीस जेजू सोरशी येवन म्हणटात पळय आमी आनी फारिझेव उपास करतात पूण तुजें शीस करिनात तें कित्याक. एके तरेन जेजूक ते सोकला उडोवंक सोदी टिका करूंक सोदी. पूण जेजू तांचें मन सजमून तांकां म्हणटा जेन्ना न्हवरो आपल्या पावण्या वा आपल्या सांगातांचे बराबर आसा त्या वेळार तो दुकांत आसना. तो खुशालकायेचो वेळ खुशालकायेन ते दीस सारतात. प्रत्यक्षा भयणी बाबानो आयज जेजू आमकां एक म्हत्वाची शिकवण दिवंक सोदता. ते म्हणल्यार जेन्ना आमी जेजू सांगाता आसतात त्या वेळार आमी खुशाल आसची गरज.
ही कुशालकाय तो आमकां दिवंक सोदता ज्या वेळार आमी ताच्या सांगात रावंक सोदतात त्या वेळार. प्रतिशाबीन बाबून जेजूक ह्या समाजान बरो वावर करीत गेलो. थोड्यांनी ताका वाखाणलो, थोड्यांनी ताका टिका केली, पूण तरी पूण तो बरो वावर तो फुडें व्हरत रावलो. आयज तो आमकां नव्यांत आमकां असलींच पावलां मारूंक आपयता आनी तो 2 उदाहरणां दिता. कोण भाशेन एका आदल्या लुकटाक आमी नवो कोपटो लायल्यार तें आदलें लुकट पिड्यार जाता. तेच भाशेन नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी घालूंक जाय न्हय, पोन्न्या बुल्ल्यांनी. नवेंपण आपणावंक आमकां आपयता. प्रत्युशाबीन बाबूनो, नवेंपण म्हणल्यार कितें? नवेंपण म्हणल्यार जेजू सांगता खुशालकायेन जिवंक. आमच्या जिवितांत आमी पळयतात आसतलीं आमकांय सगळीं जाणां जायते फावटी बरो वावर करतात ते वेळार आमची टिका करतात आसतलीं, आमकांय सोकलां उडयतात आसतलीं. पूण आयज देवाचें उतर आमकां म्हणटा, जेजू सांगता तूं जेन्ना तुजीं पावलां चलताय ते वेळार नवेंपण तुज्या जिवितांत आसूंक जाय, खुशाल तूं आसूंक जाय. हीच कृपा आयज ह्या मिसांत आमकां दरेकल्याक मागून घेवया. आमची कर्जां दवरता, सुखानी सूख आमगेले जेजू तुका भेटयता. सुखानी सूख आमगेले जेजू तुका भेटयता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदार सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काल जावं बारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. तशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शास्त्रांचे देवा, सोर कालियान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो आनी ठिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रोचली, ताचे वरवीं नव्यांत आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारून मेळ्ळुली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वगत.
आपलेच कुशील कोसमोरून सुसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सान दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरी जेवण जातो आनी कास घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या शिस्सान दिली आनी म्हळें तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें मोशा उगडासाक करात Bavarataco good porcotoya Sumia Jesu ami ondokata Ani ekashile pieta Ide bauti tu hoi babaneson Ami tuce moron porgota बापा शिशूच्या वंदाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविता सोंड आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत पडे पुनर्जीवनपणाचो परमास धरून मेले आनी ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुलीत मुखामळ पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अखबार मेरे देवाचे माई सांगाती सांजुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्म दुता सांजुजे वाज आनी स्वर्गाली तुका मानवल्या तर सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सरपदवेदार बाबा सरबंदन आनी वैभव तुका सस्ताच्या सस्ता आमेन आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना तीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज चमकाय तुझी कृपा स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आज आमचो दिसपट्टो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायण्याक पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवड सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस काम दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान अंतरेकता पर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिसकाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या सस्तांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शैली संसाराचे पाप काडटाली शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी म्हाका पावना तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली
आमचो आमचे सोडशी दिसत रावता आमकां सामान चलयता ताचे बगर हेर कोण आसा सोपून प्रिती करतलो आमलो सांगा आमकां दिता वांटो देवी मोगाचो आपलो सांगा आमकां दिता वांटो देवी मोगाचो कावलुताची तेदी व्हरती तोरसाणीचो दर्यातो वेशी कोथम्यान चिटकून दवरता आपल्याच रोगतान आडयता पापाक दिता तांकां भोगून कुर्बेन येसनान हेटयता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता Sugruya. Pratuya. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानांत आनी जेवणांत तुझ्या जिवांत आमकां भरून ह्या बरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणान तोखता तसलो पोल आमी काडूं ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओडुपकार Kakutinge bolore Rani Zorgar Zosarace Sodacam Chamoga Lastore Saluna Kamae Mogace Bamae Yomae que amka tuja kopa Baumae Yomae que amka tuja kopa